फाटली 20 वर्सां शिरसेचे टॅक्सीकार थिये रेल्वे स्टेशना सकयल रावन भाडी मारतात। दर दिसा कितलेशेच पर्यटक रेल्वेंतल्यान गोंया येतात। रेल्वे स्टेशना सकयल आशिल्ल्या कारणात तांच्या धंद्याचेर फटको बसता। देखून रेल्वे स्टेशना वयल्यान टॅक्सी चलोवपाक कायदेशीर परवानो दिवचो अशी मागणी शिरसेच्या टॅक्सीकारांनी केल्या। हॉलिडे होळयेचे हॉलिडेन भरपूर लोक येतात। त्या टायमार कितें जाता 35 रिक्षा सोंपतात, 40 टॅक्सी सोंपतात आनी लोक असो असतात की तांकां एक वर दोन वर रावचें पडटा। त्या हितून आमी जर अशें गेले वयर एक भाडे मारतले म्हणून गांवांचे आमी आसता म्हणून आसता वयर जाल्यार ते आमकां अलाव करिना, कित्याक आमकां थंय रायट ना। आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी आणलेल्या कारणान आमी सकयल आसता, तो आमकां वयर अलाव करिना। म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की हे मातशें हांगासर इन्क्वायरी करची, लोक कसो कितें आसता ते हितून तरी हे करून इनिशिएटीव घेवन ते परमिटा वाडोवचे। त्या हितून आमकां चान्स पडटलो खंय तरी कायद्यान भाडी मारपाक, कित्याक बेश्टी नाजाल्यार आमचेच ते गांव भाव हा बेश्टे झगडे जातात आमचे, हे खूब झगडे जाल्लेले आहा, कंप्लेनी जाल्लेले आहा। म्हणून ते आमकां वायट पडनाका, कित्याक आमी आतां वयर वचाय ना। आता पळय एक ट्रेन येयले जाल्यार सगळ्यो 40 ट्रेनी टॅक्सींचे काबार जाता आनी वर एक दोन वर ते रावचे पडटा हांकां ट्युरिस्टांक खूब स्लिपी मारून दवरतात। पण आपण ड्रॉपाक येतात पळय ते सुद्दां घेवन वयतात, तांकां कांयच म्हणना। आमकां अशें आहा की एक रावंड एक भाडें सुद्दां मेळना, आमी फक्त रावतात कितें कमी रेटीन मारपाक। आमची रेट अशी आसा की मिटराची सुद्दां चड आसतली रेट, आमची कमी आसा। अशी रेटीन आमी भाडी मारता, पण आमकां दिसाक एक भाडें मेळना। जी परमिटां पयलीं तांकां अलॉट जी केल्ली पळय ती किती अलॉट केल्ली टोटल? पयलीं 20 आसलेली, मागीर 5 करून अशी आतां 40 जाल्लेली आहा। 40 जाल्ली आसा। ही आतां कोणाक परमिटां दिल्ली आसा? हे हांगासरले स्थानीक पयलीं कशें आसलें, पयलीं तितलो हें नासलो, कोणा कडेन गाडयो नासल्यो, ते हितून अस्नोडचे आसात, थोडे थिवेचे आहात, केळींचे आसात, शिरसेचे आसात, चडशे मेजॉरिटीन शिरसेचेच आसा। म्हणटकूच आतां तेज्या उपरांत 5 जाली ती हांगा गांवांचीच जाल्लेली आसा। ते कितल्या वर्सान आसा आनी तुमी केन्नाच्यान आहा? ते म्हाका दिसता जाल्यार 25 वर्सां जाली, म्हणजे जेन्ना ट्रेन चालू जाली। लास्ट परमिटां 5 जाल्लेली, 35 वर्सां 5 जाली, ती 2007 जाल्लेली आहा। तेज्या उपरांत आतां 17-18 वर्सां जाली, एक परमीट जावंक ना। हांव 20 वर्सां जालीं हांगासर टॅक्सीन बिजनेस करता, मात म्हाका अजुनूय परमीट मेळोंक ना कोणाकूच आमच्या भितरल्या। आमी गेले मंत्र्याचे हेजे सगळ्या दारान भोंवले, आमी फॉर्मां मात दिली हे आमी इतल्या जाणात म्हणून, मात ते सांगूंक लागले जागो अलॉट करूंक ना म्हणून। मात जागो आतां पळोवंक वयचे न्हू, खूब आहा पार्किंगाक, म्हणजे गाडयो आमच्यो घेवन पुजान थंय लावपाक। पयले ते बोन सांगताले, निमा सांगताले की जागो ना म्हणून आतां थंयसर, आतां ऑलमोस्ट जागो आहा आनी आमकां घेवचें म्हणून इतलें आमी